दर्यादेग वाठारांनी ट्युरिस्टांक खातीर बांदतात त्या बांदकामाचो परिणाम रेवेच्या पट्ट्याचेर जाता. नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंटाच्या रिपोर्टा प्रमाण दर्यादेगा लागसार बांदतात त्या हॉटेलां, रिसॉर्टां आनी गेस्ट हावजाची बांदकामां गोंयांतल्या रेवेच्या पट्ट्याक बांदतात. मोरजी, आशवे आनी कोलवा सेंट इरोजन जालां अशें दिसून आयलां. गोंयांतल्या रेवेच्या पट्ट्यांचो निमणो रिपोर्ट नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलाक दिला. ह्या रिपोर्टा प्रमाण गोंयचे रेवेच्या पट्ट्यांची लांबाय 22.62 किलोमीटर आसा. दक्षिणेक सुमार 15.72 किलोमीटर, दर्यादेग जाल्यार उत्तरेक 6.90 किलोमीटर. दर्यादेग रेवेच्या पट्ट्यांनी व्यापल्या. गोंयांत 99 रेवेचे पट्टे आसात. तातूंतले 75 दक्षिणेत जाल्यार 24 उत्तरेत आसात. दक्षिणेत 99% रेवेचो पट्टो बेतूल ते कासावली मेरेनच्या 25 किलोमीटर दर्यादेग वाठारांनी आसा. उत्तरेत कानोळी, मोरजी, हरमल गांवांनी रेवेचे पट्टे चड प्रमाणात आसात. नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट रिपोर्टा प्रमाण रेवेच्या पट्ट्यांचे एरोजन भोव करून मोरजी, आशवे आनी कोलवा जाला. बीची खातीर एप्रोच रोड बांदपा खातीर तशेंच लँडस्केपिंग वा सोबितीकरणा खातीर तशेंच हॉटेलां, रिसॉर्ट, गेस्ट हावजां खातीर रेवेंच्या पट्ट्यांचो चड विध्वंस जाता. हे चडशे बेतूल ते कासावली, शिकेरे ते बागा, हरमल आनी मोरजी ह्या वाठारांनी दिसून येता. बीच कॅरिंग वयलो नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट रिपोर्टूय नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलाक दिला. बीचाच्या 33% वाठाराचेरच शेक उबारपाक मेकळीक आसा. खाजगी प्रॉपर्टी खातीर गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीन खाजगी वाठारांनी बीच शेकां, खोपी, कॉटेजी आनी तंबू बांदपा खातीर नेम पाळून परवानगी दिवची अशें NCSCMन सुचयलां. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. 11 तारखेक गोंयच्या वेंचणुकेचे नोटिफिकेशन येतले. 14 जानेवारीक म्हळ्यार सेकंड सॅटर्डेक उमेदवारी अर्ज स्विकारचे नात. इलेक्शन कमिशनान तसो आदेश काडला. खंयचोच उमेदवार 20 लाखांच्या खर्चाचे लिमीट हुपचो ना हाचेर एक्सपेंडिचर मॉनिटरींग कमिटी लक्ष दवरतली अशें उत्तर गोंयची कलेक्टर नीला मोहननान सांगलें. The notification of election will be released on 11th of January, and on the same day we begin the process of acceptance of nomination forms from the candidates, and the nomination forms will be received by the respective returning officers between 11 a.m. and 3 p.m. from 11th of January till the last date of filing of nominations, which is the 18th of January. In between we have 2 days, 14th and 15th. 14th is a second Saturday, and as per instructions of the ECI, it is coming under the coverage of the Negotiable Instruments Act. Therefore, 14th will be a holiday and no nominations will be accepted. We just received the directions yesterday. 15th, of course, is a Sunday, and therefore no nominations will be accepted. So, leaving aside these 2 days, nomination forms will be received by the respective returning officers between 11 a.m. to 3 p.m. from 11th of January up till 18th of January. इलेक्शना निमतान गोंयभरच्यान सुमार 4,000 आर्मां डेपोजीट केल्यात अशें एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसरान सांगलें. राज्य वेंचणूक आयोगान डिस्ट्रिक्ट आयकॉन आनी डिस्ट्रिक्ट यूथ आयकॉन म्हणून फामाद मंचाची नेमणूक केल्या. इलेक्शन कमिशनाची गायडलायन्स प्रमाणे आर्म्स डिपॉझिट इज हांकां सांगिल्लें रिक्वेस्ट केल्लो फॉर डिपॉझिट ऑफ आर्म्स. त्या कलेक्टराच्या ऑर्डरीच्या अनुसार टील नाव 2,103 आर्म्स, लायसन्स आर्म्स हॅव बीन डिपॉझिटेड इन नॉर्थ गोवा, whereas 1,852 licenses have been deposited in South Goa. Supreme Courtaचो हे जजमेंट आशिल्लो त्या प्रमाणे रिलिजियस इन्स्टिट्यूशन्स कितें आशिल्ले तांचे लिस्ट आमकां पुलिसेन फॉरवर्ड केला हांगासर. सावथ गोवांतल्यान जवळ जवळ 380 लिस्ट आमकां पावला रिलिजियस इन्स्टिट्यूशन्स, आनी ताचेच बरोबर तांचे जे पळय कोण ऑफिस बेरर्स आसात चीफ तांचे आमकां तांणी लिस्ट धाडून दिल्ली आसा. एक काल इश्यू जाल्लो होर्डिंग्स काडली म्हणून, तेन्ना ताजेर इन्क्वायरी केले उपरांत कळ्ळें की जे होर्डिंग काडलां एका पॉलिटिकल आउटफिटाचें ते होर्डिंग गव्हर्मेंटचे जमनीन आशिल्लें. दॅट होर्डिंग वॉज लोकेटेड इन गव्हर्मेंट लँड, आनी त्या खातीर इलेक्शन कमिशनाची ज्यो गायडलायन्स आसा तातूंत बसना म्हणून ते काडलां. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. घेवया एक ब्रेक.